बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाल बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोल्लोलो दीस आवडेता. प्रितीच्यानो, आमी सगलीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आमी ताच्या हाताची रोचनां. तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा. ह्या वेळार कुशलकायेन गितांतल्यान आमी सगल्यांक सांगुया, आमी भुरगीं सोंपुल्लीं. जेजू आमचो मोग करता. गीत गावुया. A3. आमी भुरगीं सोंपुल्लीं. जेजू आमचो मोग करता. आमचे तो हात दवरता. आमकां वेंगेन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेंगेत आमी लिपता. आमचे सारको भुरगो जावन जेजू देवलो स्वर्गार तावन. आमकां आपल्या बापाची कोचाक भुरगीं मोगाची. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेंगेत आमी लिपता. जेजू आमची राखण कर. सदांच आमचेर हात दवर. तुजे सारकी आमकां कर. तुजे बोरी स्वर्गार व्हर. जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता. तुजे वेंगेत आमी लिपता. मोगाल जेजू, तुजो मोग आमचे तांय निवना. आमचे तांय तो केन्नाच उणो जायना. हें सोत आमी भावतान मानून घेता. जेजू, तुज्याच नांवान आमी हांगा एकठांय जाल्या. कोरीपणी तुजे आसने आमी अणभवता. तूं आमचे मोदें आसा म्हूण भावातान आमी मानून घेता. आनी सगळे कालतेपणान तुका आमी नमस्कार करता. आराधना आराधना
दोनिया देवा आराधना 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 सोमिया जेसू आराधना 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 पवित्र आत्म्या आराधना हालेलुया 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 सगळीं बसूया. प्रितीच्यानो, ह्या पवित्र वेळार आमचें समर्पण आमी जेजूक करुया. आयचो विशय जावन आसा म्हज्या बापाची कुशी करतात तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. म्हज्या बापाची कुशी करतात तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. प्रेज द लॉर्ड. The Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाल भावा भयणीनो, हे वेळार आमचें सगळें सूख दूख आमी जेजूच्या हातांत घालुया. आयचो दीस आमी जेजूच्या हातांत घालुया. सगळो आमचो वावर आमी जेजूच्या हातांत घालुया. आमचें समर्पण आमी जेजूक करुया. मोगाल बापा, ह्या वेळार आमचें आख्खें जिवीत तुज्या हातांत घालता. आमचीं चिंतनां, आमचीं उतरां, आमच्यो कोरन्यो ह्या वेळार आमी नियालता. बापा, तुवें आमकां जिविताचें देणें फावो केलां आनी पवित्र स्नाना वरवीं तुजीं आपणायलोलीं भुरगीं केल्यांत. तुज्या राज्याचीं पोरगोटणारां आमकां केल्यांत. पूण जायते पावटी आमकां दिलोली जबाबदारी आमी विसरल्यांत. आमच्याच वाद्याचीं आमी जाल्यां. अशें बापा, तुजी कुशी करूंक आमी फाटीं रावल्या. आमकां बोगोस सायबा. आमची काकलूत कोर. तुज्या मोगाची वेंग आमकां फावो कोर. गीत गाऊया. आयफो दोयाल देवा. दोयाल देवा काकलुतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापूय म्हणून
जग तुझ्या सोड नाका ये जेजू हांव काकलूत मागता दितोलोय मुडपात येता सोर मोच्या पातकांक कांठाळटा आयच्यांती सोगली सांता ये जेजू हांव काकलूत मागता दितोलोय मुडपात येता सोर मोच्या पातकांक कांठाळटा आयच्यांती सोगली सांता या वेळार पवित्र आत्म्याचो आदार मागून ताज्या स्नेह आमच्यांत आमी भोगुया. पवित्र आत्मो आमकां आपले कृपेचो आदार फावो करता. पवित्र आत्मो आमकां देवाची कृपा आमचेर ओतयता. गीत गावुया. हे पवित्र आत्म्या जाय आमकां. ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां. ये मोगाल आत्म्या मागता. तुझ्या बोलान आनी शोक्ती भोर तुझे शांतीन मोगान ये विसो दिवूंक तोकलोल्या ओकोत घालूंक गायान ये दोवा पुरी ओरोण्या बुर जीवन तुझ्या सासना ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां. ये मोगाल आत्म्या मागता. ये तुझ्या बोलान आनी शोक्तीन बुर तुझे शांतीन मोगान. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 स्तोत्र 34 वोल्ड 1 अशें म्हणटा. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. प्रितीच्यानो, हे वेळार सुकली देवाची बरेपणां आमचे सवे देवान केल्यात ती आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया आनी उपकारी कालचान दुनिया देवाक दिनवासुया. बापा म्हज्या प्रितीच्या, ह्या वेळार तुवें आमकां
ह्या पवित्र सुवातेर एकठांय केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. आमी तुका अर्गां दितां सुम्या. प्रेज द लॉर्ड. सुम्या जेजू, तुज्या आसण्या पासत आमी तुका अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रितीच्या बाप्पा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केला. बरी भलायकी तुवें आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दोनया देवा, तोकलेचे केस ते माथ्याची नागशिपुऱ्यान तुवें आमकां सगळे सांदे फावो केल्यात देखून आमी तुका दिनवास आमचे ओरपितां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सोबीत सृश्टी, दोर्या, दोंगर, मासली, सुकणी, जनावरां, कितली सोबीत तुज्या हाताची रोचना. सोगोत तुज्या देण्या खातीर उपकारी काळजान आमी तुका अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हे वेळार खुशालकायेन व्हडल्यान व्हरत्या देवाक गितांतल्यान आमचे उपकार आठोवया. गीत गावया E14 व्हरत्या देवाक, श्लोक 1 and 3. जीव्या देवाक वाकंटाव, सगल्या काळजान दिन वाचताव. जीव्या देवाक वाकंटाव, सगल्या काळजान दिन वाचताव. व्हडत्या देवाक वाकालुया, मोगल बापाक दिन वाचुया. पातकी भुरग्यांक सोडून काडली, जेजू सोबे जिवी केली. जीव्या देवाक वाकंटाव, सगल्या काळजान दिन वाचताव. जीव्या देवाक वाकंटाव, सगल्या काळजान दिन वाचताव. पवित्रात्मो आमचेर देवलो, काळजांत आमच्या रिगून रावलो. संतोष शांती ताची देणी, कार्तिकायेन आमी घेवची. जीव्या देवाक वाकंटाव, सगल्या काळजान दिन वाचताव. जीव्या देवाक वाकंटाव, सगल्या काळजान दिन वाचताव.
भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमचे उत्साबोळ जाल्ल्या काळजाक शांती हाडटा. देवाचें उतर वाट चुकलोल्यांक परतून बऱ्या मार्गार हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक आमचें काळीज मन शांत करुया. माथ्यूवाचें शिव वर्तमान 12वो आवेसवोर वोल 46-50. अशें तो लोकां कडेन उलयता थंयच आसतना अवचीत ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोदलीं आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवून जेजून म्हणलें, म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कारण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कुशी करतात तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाळ आमी करुया. आयचो विशय मनांत दवरुया. तो म्हणल्यार म्हज्या बापाची कुशी करतात तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. प्रितीच्यानो, जेजूक आनी तो दितालो ती शिकवण जायत्या मनशांक समजनासली. जायते फावटी आमचेय सवें तशेंच घडटा. ताचे पाटलावदार तशेंच ताची तोखणाय करपी लेगीत जायते फावटी ताच्या उतराचो अर्थ समजनासले. आमी जाणाव देव सोबत आसलो. देव प्रवाद्या वरवीं जायते फावटी उलयतालो, कित्याक देवाक आपल्या परजेचो खूब मोग आसलो आनी जीं पोरसां देवा सोशिल्लीं पयस वेतालीं तांकां तो परतून हाडूंक आशेतालो. पूण मनशान देवाची कुशी मानून घेवंक ना. तेन्ना देवान मनशाचो आकार घेतलो, सोबत मनीस जालो आनी अशें आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आपली बासायलोली सोडवण शार्ती पावयली. जाल्यार जेजून आपूण परत स्वर्गार वेचे पयलीं पवित्र सोबेच्या दर एक वांगड्याक म्हणजे आमकां संस्कारलो आनी आपली सोडवणीचीं हातयारां करून दिलीं. जेरमियास प्रवादीची खबर आमी जाणाव. तो तरणाटो आसलो तेन्ना देवान ताका आपयलो. जेरमियास 1:4-5 अशें सांगता, हें सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. ह्या उतरांनी देवान जेरमियास प्रवाद्याक आपयलो. देवान जेरमियासाक आपयलो तसोच इसायास प्रवाद्या विशीं आमकां मेळटा. आयसाया 49:1.
म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तावन सोर्वेस्परान म्हाका आपयलो. हांव जल्मोची आदींच ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ह्या वेळार आमी सोर्गीचे माय मारयेचेर नदर मारूया. तिका देवान तिच्या आवयच्या कुसव्यान तावन पवित्रपणान बाळगून दवरली. तिका आपल्या सोडवणेचें हात्यार केलें. मारयेचें समर्पण देवाच्या उतराक लूक 1:38 बोल. ही आसा हांव सोर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सोवें तुज्या उतरा परमणे. जेरमियास प्रवादी तशेंच सोर्गीचे मायेचें समर्पण आमकां देवाचे कुशेक ओय म्हणूंक नेट दिता. जेरमियास आपली आडकोळ देवाक सांगता, हें कशें जावं येता देवा? हांव उलोवंक नकलो, हांव एक ल्हान भुरगो. सायबीण माय आपली आडकोळ सांगता, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आमचेंय सोवें अशें घडटा. देवाची उतराची सोजमणी आमकां मेवना. जेरमियास प्रवाद्याची आनी मारयेचे आपोवण्याची कोतां पळयल्यार आमकां स्पश्ट जाता तें म्हणल्यार देव आपले मिसावांक आपूण जावन विंचता. आपोवणे दिलोली आडकोळी घालतात, पूण देव बासावणी कोत्ता. जशे परी जेरमियासाक देव आपूण ताच्या सांगाता आसतलो आनी आपली उतरां ताच्या तोंडांत घालतलीं, आनी जेरमियास देवाचे कुशेक होय म्हणटा. जाल्यार मारयेक देवदूता वरवीं बावसावणी दिली. पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. आनी मारिया आमची सोर्गीची माय देवाचे कुशेक ओय म्हणटा. तशेंच वाग्योंत फ्रांसीस सावेरान देवाचो लागशिल्लो पाटलाव करपाक दिलोलो होय आमकां शिव वर्तमानाचे परगोटणेंत खूब आदाराचो. संवसारी नदरेन तो एक व्हड मनीस जावंक सोदतालो, पूण देवान ताका आपलो लागशिल्लो पाटलाव करूंक लॉयलाच्या इनासाचो वापर केलो. जेजू सांगता, जो कोण स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची कुशी करता तो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू आपल्या रोगताचे संबंद नाकारता आनी आपल्या बापाच्या हेतूंत आनी कार्यांत वांटो घेतल्यांक खोल संबंदांत एकठांयता. तो आपले मिसांव फुडें व्हरूंक कसलीच आडकोळ हाडूंक सोदिना. प्रितीच्यानो, आमकांय देवान एक एकल्याक आमच्या आवयच्या कुसव्यान तावन आकारल्यांत. तर आमी सायबीण माय भाशेन देवाचे कुशेक ओय म्हणूंक वावरुया. देवाक मोहिमा दितोलीं हात्यारां आमी जावुया. हें करूंक 3 वस्तू मनांत दवरुया. पयले सुवातेर आमी सदांच आमच्यो येवजणी कुशीक दवरून देवाच्या येवजणेक पयली सुवात दिवया. दुसरे सुवातेर शिव वर्तमानाच्या पडगोटणार आमी जावुया. हें करूंक आमीच पयलीं शिव वर्तमानाची वळख घेवया. अशें जेजूची वळख आमकां मेळटली. कित्याक
आमचे कोडे ना ते आमी दुसऱ्यांक दिवंक शकना. पवित्र पुस्तक आमी शिकूंक जाय. आमचो याज्ञीक भाव फादर नातालीन आमकां देवाच्या उतराची ओळख दिवंक पवित्र पुस्तकाचो कोर्स व बायबल कोर्स सुरू केला. तातूंत वांटो घेवन देवाच्या उतराची गिरेस्तकाय आपणायली जाल्यार आमच्या मिसावांक आदार जातलो. तिसरे सुवातेर मागण्या वरवीं तशेंच संस्कारांत वांटो घेवन देवाच्या संबंदान वाडून मारेपोरी देवाचे येवजणेक होय म्हणून शुभ वर्तमानाची परगटणी आमचे कोडल्यान जावंक उंड्या सोऱ्या रुपान वेदीचेर हाजीर जालोल्या जेजून आमकां आदार दिवं. आमेन. ह्या वेळार बापाचे कुशेक ओय म्हणटना आमच्यो कांय गरजो बापाच्या हातांत आमी घालुया. दोर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या पोरचेक मार्गदर्शन दितना देवाची कुशी जिवितांत पळोवंक आनी ह्या वरवीं देवाच्या उतराची परगटणी करूंक पोरचेक शिकोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. सबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली कुशी करूंक न्हय पूण पोरचेच्यो गरजो मनांत दवरून फावो तसले निर्णय घेवंक बापाचें बळ तांकां मागुया. जबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी पवित्र स्नान घेतलोल्यांनी मारेचो खेरीतशे गूण देवाचेर पातयेवन जियेवपाचो आमचो करून जियेवंक आनी हे वरवीं आमी देवाच्या राज्याचे परगटणेंत उमेद दाखोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमा सोमेस्तांनी मारयेचे देखीन जेजूच्या संबंदान वाडून जेजूचो घेतलोलो अनुभव दुसऱ्यांक वांटूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. सबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या काळजांतली खासगी मागणी देवाक उबारुया. सबाब आमची मागणी आयकून घे बापा. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.